गीत घेऊया. पेज नंबर 98, G4, बापा पावसा बोरी. सोमी येवंच जालो. शांती घेवन आपले पोरचेक भेट दिवंक आनी तिका सासणाचें जिवीत फाव करूंक वैभवान तो देवून येता. ही कल्पना मनात दवरया. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनात दवरून ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनात दवरया आनी तांचे पासत मागया आनी सगळीं जाणां ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, काल आमकां देवान अशें सांगलेलें, तुमकां कान आसा जाल्यार तुमी बरे भशेन आयकयात म्हणून. आमी खूब पाटी जेन्ना दुसऱ्यांक आजीर आसता तेन्ना ती कितें म्हणटात तें आयकना. आमी आमकां जाय पळय तशेंच आयकता. ताणें कितें सांगलां आमकां पूण तें समजोंक ना. ही समजणी एकदम म्हत्वाची आनी समजणी आसत तर जाल्यार हातून आमकां कळून येता की आमी खरेपणी जेजूक आजीर आसा आनी जेजूक तांकां आजीर करता. अशें घडोंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाच्या आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सोर पोदेदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सोडवणाऱ्याच्या येण्यांक व्हडे जागृतायेन ओतरेकून रावंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणेंच शिकयलां तशें पेटयलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीक दिवन आयकुया. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणणार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय त्या वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिलें जाल्यार एके नदी भशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारां भशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवे भशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडती आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजें सोरशिलें केदनाच नपयत जातें ना. ताचो नास केदनाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो
परतून म्हणूया. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जो बाप सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वाळाच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताची पानां. असल्या रुखावरय तो मनीस. सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफोळ. जो बाप सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. तें कोण जाणोय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जो बाप सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी येता, ताका मेळूंक भायर सोरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांचे हरपणची कडे उलोवन जेजून म्हणलें, हे संस्थेक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून आपल्या भुरग्या बाराबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापलीं आनी तुमी रडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जोम जेवण तशें पिवण चाखी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसुलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तर देवाची जानवाय चूक नासलोली म्हूण तिचें फळां उदेशी रुजून जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सांतिनास ताचो पुतळो आमी फाटल्यान पळयतात. ताचें परिवर्तन जालें तेन्ना तो मोन्सराट म्हणून तिचो मोन्सराता तिचो थान मांद्रीचाक आयलो. आनी मांद्रीचाक आसतना तो एक गुफेंत केव थंयसर आपलें जिवीत सादतालो आनी भीक मागून कितें खातालो आनी सगळोच मागण्यान आसलेलो. आनी तो एकदम टापटीप न्हेसोन चलतालो, भोंवतालो. आतां ताणें कितें केलें, नाकश्यो वाडूंक लागलो, दाडी, केंस असोच आसलेलो तो. पूण भितरल्यान
तो देवाच्या एकवटान रावतालो. हें भायले आपूण चड ताचेर ध्यान मन लायलेलें म्हणून ताणें आतां हें सगळें सोडलें आनी भितरलें जिवीत ताणें करून तो ते भाशेन आसतालो. भुरगीं मागीर ताका पळोवन ताची चेश्टा कोत्तालीं, ताचेर फातर उडयतालीं, पिसो म्हणटालीं आनी ताका तें बरें लागतालें. कित्याक जेजू पासत आतां हें हांव सगळें भोगतां. आमी खूब पाटी भायलो आकार पळोवन तांचेर आमी चेरबोड मारता वो फॉर्मोण मारता वो आमी तांचेर निशेध मारता. आमचें अशें आसता. पूण भायल्यानच न्हय, खूब पाटी आमच्या मनांत आसा तें आमी तांचेर थापता आनी हे भाशेन ती कोण ती आमी बिलकूल वळखना. सांत इनासाकूय हीं भुरगीं वळखनासलेलीं ना म्हणून दुसरीं. कित्याक एक पाटी लेबल मारलें की ना त्याच लेबलाचेर आमी सगळ्या जाणांक मागीर पळोवंक लागता. पिसो म्हणटा पिसोच, ते भाशेन आमचें आसता. आयची वासप आमकां तेंच कळीत कोत्ता. जोहान बावतीस कशे भाशेन आयलो आमी ते दीस आयकलां. उंटाची ल्हंव आनी एक पट्टो बांदून तो आनी मोव खावन आपलें जिवीत सादतालो. उपवास हे भाशेन तो कोत्तालो आनी देवाची म्हण हितून सगळें भजनां कोत्तालो ते भाशेन आसलेलो. आनी देवाचें उतर तो लोकांक शिकयतालो. जेजू आयलो तेन्ना तो सगळ्यां बरोबर आसलेलो, सगळ्यांचो इश्ट आसलेलो, पातक्यांचो तसोच बऱ्यांचो, शाण्यांचो तशेंच म्हणना हितून नेणारांचो. आनी हे भाशेन ताचेरूय फॉर्मोण मारतात. तर अशें आमचे मदें घडटा. कोण पळयतो आमी ताका आजीर ना, कोण पळयतो आमी ताका आजीर जावंक जाय जाल्यार तुमकां हांवें आदीं सांगलेलें, जितली आमी जेजूक आजीर जाता तितली आमी आमकांच समजोंक लागता. आमी कोण पळय ती आनी कितली लागीं वो पयस ताचे सारकी जावंक ना आमी पळय तें आमकां कळोंक लागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना हांव तुमकां हे भाशेन जेजूचीं उतरां सांगता म्हणजे ताणें आमकां कितें सांगलां, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावता. तो सगळो गूत आमचे बरोबर आसा. एक मिनूत पर्यंत आमच्यान जिवंक जायना ताचे विरेत. तो आमकां म्हत्वाचो आनी तरी पूण आमी ताका विसरता. हाका लागून जितली आमी ताका आजीर जावंक लागतले तितलो तो आमचें मन उजवाडाक लागतलो. आनी जितलें आमचें मन उजवाडाक लागता ताचे उतराचेर आमी ध्यान मन लायतले आनी ताचें उतर आमकां सगळें समजोंक लागतलें. पळयात हांगसर कितें म्हणलां पळय तें, जो मनीस नश्टांची बूद घेवन चलना वो पातकांच्या मार्गार भोंवना वो अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सुर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसात. जेजूजान आसा सगळेंच जिवीत, नेम, शिकवण, बरी खबर. जितली आमी ताका हाजीर जाता तितलो ताचो पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकोवंक लागता. आनी जेन्ना आमी ताचें उतर वाचता तेन्ना तो आमचे कडेन भितरल्यान उलोवन आमची मनां उजवाडायता. हे भाशेन सगळ्या सांत भक्तां बरोबर घडलें. आतां हांवें तुमकां म्हणलेलें सांत इनासा बरोबर. तेच परी जेन्ना तो सांत फ्रांसीस शेवेराक भेटलो तेन्ना सांत नासलोलो तो. तेन्ना ताका सांगलें, आरे हें सगळें तूं कोत्ताय तें कित्याक पासत, हांगसर तुजें बिराड करपाक कितें, हें सगळें सोडून वेतलें आमी. कसलो आदार मागीर तुका. ताका तें बरें लागून आसलें. कित्याक तो आपल्या मनांत जें आसलेलें तें आपूण जिवंक सोदतालो. पूण देव ताका हाचे उद्देश सांगतालो ते भाशेन तुजें जिवीत न्हय, तें दुसरे भाशेन घडोवन येवंक जाय. मागीर ताणें तें पत्करलें. पयलो तो ताका म्हणटालो हो पिसो हो थोंटो हें ताका म्हणटालो. पूण मागीर ताणें ताचें आयकलें आनी आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून जेजून ताका बदललो. आनी हे भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक जाय. आयज एक सांतिनीचें आमी फेस्त समोर उरता, मारिया दी रोजा म्हणून. ती इटालियाची
प्रेशा म्हणटा पळय थंय चल्ली. ल्हानचो आसतना तिणें आपलें जिवीत सगळ्यांक जेजूक भेटयलें. जेजूक भेटयल्या उपरांत ती पोत्तून घरा येयली. ती 15 वर्सांचीच आसली तेन्ना थंयसर गेल्ली, पोत्तून घरा येयली आनी बायचो मायचो परामर्श करूंक लागली. हें कोत्ता कोत्ता थंयसर भुरगीं आसलेलीं तांचो ती परामर्श करूंक लागली. आनी हे भाशेन तिणें एक संस्था स्टार्ट केली, जी संस्था ह्या भुरग्यांचो परामर्श करता पळय तसली. म्हणटच हे भाशेन देव आमकां आपयता प्रत्येकांक कितें ना कितें काम ताचें करपाक. आमी ताच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाण आमचे हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, ताका आजीर जावया. सगळें आमचें जिवीत तो पवित्रतायेन भरून काडटा. आपल्या पवित्रपणांत आमकां तो बोधता, ताका आमी आजीर जावया. आमचें पातकी सैम आमी आमचे कुडींत सगळेंच पसरलेलें आसा, तें आमी काडया. प्रत्येक सुस्कारांत ताचे सवेतेन दवरया. आमची चिंतना भावना आमकां कंट्रोल करतात आनी आमची चाल त्या प्रमाणे घडोवन येता. हें सगळें भितरलें आसा तितलें ताचे सवें करून जी मनशां जो एक सांदो आमी जेजूचे कुडीचो जावंक जाय, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आतां आमचें जिवीतूच ताका सगळें समोर पळोवया आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत ह्या ताच्या आसण्यांत आमी एकवटोन ताचे सारकें उदीक जावया. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 38, C24, मातयेचें भांगर करूंक. मातयेचें भांगर करूंक, शोकताय तुवें कोचोद्रो, माती धूळ आमची जिणे, भांगर कर पवित्र आत्म्या, दोयाळ बापा भक्ती म्हणून, किरकोळ हलक्या जिविताची, तुका फक्त आमचें वरदान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. दोयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्कींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनचे पासत तें वारोवतलें, हें म्हजे वांगडा साक करात. Mawartaco good porgotuya. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पूर्ण वरवी, तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळ्या बापा आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोरदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबुददार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवे आमी हे मागणे म्हणटाना सगली आमची मागणी इंतेसांव करचो मनांत दवरया. न्हयच आमच्यो पूण आमच्या घरच्यांच्यो, जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांच्यो, आनी ह्या संवसारांत जियेतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणींच्यो. आनी आतां बरोबर पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें रोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परोस हांव तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजी सटशी रोखडसून म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 55 D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमनी सोशे उदक उज्या दिव्याक पळबिसलेचे योद्रांक चलोवंक पळुबेचे. उज्या दिव्याक पळबिसलेचे योद्रांक चलोवंक पळुबेचे. तुजे बगर म्हाका जिवीत ना बोर्जेसो आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका जिवीत ना बोर्जेसो आनी पदवी. Mitał Jezu ponakarsar, tela pondi tela vine, katololo rokakanda, bigololo kurisono, katololo rokakanda, bigololo kurisono. Tuji bakar makna jivit na borjisu ani podvi. Tuji bakar makna jivit na borjisu ani podvi.
सुमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणा येतलो म्हूण आमी रावता. तोच आपले वैभवी कुडी सारकें आमचे हलकें कुडीचें रुपांतर कोत्तलो. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोक दूख आमकां शिकोय हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसोंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 98 G2 बाळका जेजू यो तूं यो. बाळका जेजू यो तूं यो, बाबा भयणी सोडूंक यो, पादोक आमची काडूंक यो, संवसार सगळो बदलूंक यो. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेन बेसांव जीं कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीक मनाक ओतम्यांक पेकोवणी गोठाय आनी बरेपण फाव जावच्याक. जीं कोण अभ्यास करतात आनी तांकां कठीण लागता देवान तांकां मदत करची आनी जीं कोण फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां तें फाव जावचें. जीं कोण कामांत वावुरतात तांकां तें काम तातूंत थिरावंक तांचें जिवीत आनी जांकां काम आजून मेळोंक ना तांकां काम मेळच्याक. ह्यो गरजो तुमच्यो आसात त्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हो आशिर्वादांत आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ चुपोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजेच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक ओळू म्हजें ओजें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता
आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता जणेकल्यान आपणाक जाय तें बा घेवन फाचे तुजे कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटाव Amen. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. Safrashi Xavier, Orakura, Radi Samjamoga, Lasoria, Nesanga Saiba, Nesaramcha. Sambalun amka, Baba Dusha Besam Kalsai.
Good morning. Those who would like to do the reading, the first reading in English, kindly do so. The Mass is at 8 o'clock, so kindly come forward.
Page 43, Sing to the Mountains, A93, A93. Sing to the Mountains, A93, page 43. Kindly rise. Sing to the mountain, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. I will give thanks to you, my Lord. You have answered my plea. You have saved my soul from death. You are my strength and my song. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. In today's first reading, we will hear Lord Yahweh speaking through the mouth of Prophet Isaiah. And Yahweh says, if only you had hearkened to my voice, your life will have been different. You will have peace, harmony, blessings and plenty. But the Israelites did not listen. They went their own way, and thus came suffering, punishment, exile. We heard in the entrance hymn, listen. What message does the Lord wants to give us today as we partake in His Eucharist? Let's listen for a while to the voice of the Lord speaking to us in our hearts. And we thank God for the blessings we have received. And we ask Lord's pardon for times we not listen to His voice as we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant that your people, we pray, Almighty God, may be ever watchful for the coming of your only begotten Son, that as the author of our salvation himself has taught us, we may hasten, alert, and with lighted lamps to meet him when he comes. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the prophet Isaiah, chapter 48, verses 17 to 19.
Oh, that you had hearkened to my commandments. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Oh, that you had hearkened to my commandments. Then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your offspring would have been like sand, and your descendants like its grains. Their name would never be cut off or destroyed before me. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Your response to the psalm is, anyone who follows you, Lord, will have the light of life. Anyone who follows you, Lord, will have the light of life. Happy indeed is the man who follows not the counsel of the wicked, nor lingers in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight is in the law of the Lord, and who ponders his law day and night. Your response? Anyone who follows you, Lord, will have the light of life. He is like a tree that is planted beside the flowing water, that yields its fruit in due season, and whose leaves shall never fade. And all that he does shall prosper. Not so are the wicked, not so. Your response? Anyone who follows you, Lord, will have light of life. For they like winnowed shaft shall be driven away by the wind. For the Lord guards the way of the just, but the way of the wicked leads to doom. Your response? Anyone who follows you, Lord, will have the light of life. The acclamation. Alleluia, 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 alleluia. See, the King, the Lord of the world will come. He will free us from the yoke of our bondage. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, Read in the Holy Gospel according to Saint Matthew. glory to you, O Lord. Jesus said, but to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their playmates. We piped to you, and you did not dance. We wailed and did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by her deeds. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, it is said a couple went to dine at a restaurant. And as they made their place to the table, the wife began to look around, look at the table, and she made this comment. Look at the tablecloth, it is so crumpled. Then she saw the chairs, they're so dirty. I can see the dirt on the chairs. And then the waiter came in with the menu card. And they both sat and began to read the menu card. And the wife began to make a lot of comments.
look at the menu one side and look at the prices. So high, exorbitant. Who can eat all this, such high prices? Her husband looked behind and saw people watching, he listening. And he told, and he made this comment, my wife is doing her PhD. Then the person who heard one of them said, what PhD is she doing? And the man told, she is doing PhD in finding excuses. Many brothers and sisters, we heard in gospel passage something similar. John came, Jesus came, and both they had their own way of coming. John came and went to the desert and wore clothing that was like adaptable to desert life. Ate what was there available. And what did the people say? He has a demon. And Jesus came in all humility. He mingled with everyone. Sinners, tax collectors, ate with them, told them about God's love, mercy. And what do people say? He is a glutton. So the two types of hearers are both only the same here. One, they say when John came to prepare the way for Messiah, repent, change your life. Look at him, he's a man. And then Jesus came and also spoke about repentance, but more of the love of God, and mingle everyone, a glutton. These people were unwilling to listen, either to John or to Jesus, and therefore they were unable to change their life. They remained hard as ever. But those who listened carefully and reflected on what was told to them, and even experienced the message, they changed. Season of Advent is the time to listen. To listen what the Lord is telling us at this time, or in this course of, as we prepare ourselves, the great event that transformed in a way the entire world. But we need to sit. We may be too busy in making preparations for this big event. Do we take time off from all these events to sit before the Lord and listen to what He's saying and what He's asking us at this moment? To open wide our heart and look around and listen to the cries of humanity. Not just listen, but to respond with love, as how Jesus did when He saw humanity before Him. When He saw the Father's face crumpled, disfigured, and in pain, agony, and He went out and responded to their needs. Can we at least try during these days to respond to needs of people who are in need by doing some works of charity for them, so that they too will be able to celebrate the feast of Christmas just as how you would like us to celebrate this feast of Christmas? Page 293, N26, N26, I surrender all. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, surrender all. I surrender all, surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, surrender all. Pray that the sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Let us pray.
Be pleased, O Lord, with the humble prayers and offerings, and since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue. With the protection of your mercy, we make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design he formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all that last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of Lamb God, of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Page 155, D122, D122, lose yourself in me.
Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and to hold firm to the things of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask our intercession for ourselves. Kindly make your own petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ, in Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Blessing for healing of the body, mind, and spirit, for those who are sick, that they may be strengthened. For those who are seeking a job, that they may get one, and those who are working may be steadied in their jobs. For students who are suffering because they are not able to focus on their studies, and others who would like to get admissions for different courses and universities, that they may be able to get admission. For those who are bereaving the loss of a near and dear one, and for all other intentions, keep them in your mind and heart, and let us receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Happy indeed is the man who follows not the counsel of the wicked, nor lingers in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight is the law of the Lord, and who ponders his law day and night. He is like a tree that is planted beside the flowing waters, that yields its fruit in due season, whose leaves shall never fade, and all that he does shall prosper. Not so are the wicked, not so, for they, like winnowed chaff, shall be driven by the wind. For the Lord guards the way of the just, but the way of the wicked leads to doom. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth.
Filled with joy for these unique gifts, we join in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. San Francisco Xavier, ora cobra, radis amcha mongan, la solia, besau consoiba, besaramcha, sambalu amka, kopandusha, besau consoiba,